मिसाची सुरवातेक आमी गायन घेवया 821 पेज नंबर 10. आमचे मोदे फादर रँडल बारेटो आहा जो पिलारचे संस्थेचो पाद्री गांवांत कांसालीचो पूण पिलार आसा ताका आमी माई मोगाचो येवकार दिता. तो मुद्दम आयला आज मुंगळार देखून ह्या समोरमणींत भांटू घेवंक ताचेर आनी ताच्या मुण्यारपणांचेर याज्ञिकी मुण्यारपणांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सुर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मोगाळ भावंडिनो, आज व्हडलो दोबाजो पवित्र सभेन देवाचो पूत मनीस जालो ताची विसबी देवाच्या पुतान देवाचो सोबत मनीस जालो ताणें आंग रूप घेतलें आमचें ते मारयेच्या कुसव्यांत. तो दीस आमी आज मनयता ते पासत आज व्हडलो दोबाजो आनी हो दोबाजो समरुंबूंक आमी एकठांय जाले हांगासर. हो दोबाजो समरुंबूंक आनी आंकवार मरीची देख घेवन आमी देवाची भुरगीं जावंक आमकां कृपानी बोळ मागुया. परस्पर आमचे मुखार तो देखावो आहा जंय जेजूक सोयतेचो मार पडटा. आमच्या कोंफरात भावांनी
तो देखावो तयार केला. जेजूक सांकडेनी बांदला आनी म्हाका ताचेर सोयर तिचो मार घालतात. ह्या पिराचीत काळांत हे वेगवेगळे देखावे जे आमच्या दोळ्या मुखार हे आख्खे सातोडे आमचे भाव दवरतात आमकां उगडास करूंक आमच्या जिवितांत कोश दोग येतात तेन्ना तांकां फुडो करूंक आनी जेजूक आमचो नमणो कसो करूंक. कोश्टांनी आमी पयस वचूंक न्हय पूण कोश्टां समयार देवाची खुशी आमी करूंक आमकां आदार ह्या मिसांत मागुया. आनी दिनवासनेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पाताव गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Shanti, Raja Ishtam, Samsara.
प्रार्थुया बोरी भलायकी मागून ह्या मिसाची ते सावन भेटयता नायजेल आनी कारिना फेर्नांदीस हांचे पासत किरीत भाशेन मागुया तांचेर बैगोंत आंतोनीची मजतीन देवान आपली आशिर्वचनां वचची म्हूण ते भायर आमी जायत्यो आमच्यो गरजो घेवन आयल्यान जायती जाण आपल्या काळजांत जायते आवंडे घेवन आसात ते आमी ह्या वेळार घालुया आनी हांवूय मागीर सदांचे भाशेन तुमच्या मुखार थोड्यो तुमच्यो गरजो घालता जांकां हार्ट प्रॉब्लेम्स आहात काळजाची जावं कोणाक हार्ट एटॅक आयल्यात जावं कोणाक बायपास सर्जरी केल्यात वो कॉरोनरी केअर युनिटान कुश्ट होतात तांचे पासत कोणाक स्ट्रोक्स जाल्यात तांचे पासत कोणाक कातीची दुयेंसां जाल्यात सगळे तरेची कातीची दुयेंसां कोणाक कॅन्सर आनी ट्युमर्स आनी ल्युकेमिया जाल्या तांचोय आमी उगडास करता कोणाक आल्सर्स एसिडिटी जाल्या तांकांय आमच्या ह्या आल्तारार हाडटा किडनी प्रॉब्लेम्स कोणाक डायलिसीस जाल्या लिवर सिरोसीस डायबिटीक ब्रोंकायटीस मागीर थायरॉयड प्रॉब्लेम ENT प्रॉब्लेम कोणाक उपसेक जावन जखमी जाल्लीं आसा तांचोय उगडास करता कोणाक भुरग्याचे देणे मागोवंक हांगा येता जायतीं जाण भुरग्याचे देण्यांक येतात अदी करून बैगोंत आंतोन पात्रोन भुरगीं नासतले आवय बापायंचो तांचे पासत मागुया भुरग्याचे देणे तांकां फाव कर म्हूण जांच्यो वस्तू शेणल्यात तिवूय आयल्यात जायते जाणांची वस्तू पोत्तून मेवतात तांचे पासत मागुया जांकां भाटां बेसांची गोराची भांगाराचे प्रश्न आहात अदी करून फामिलीन कोर्ट केस आहात इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग हें सगलें हांगा घालुया जी कोण नोकरी सोदतात जायतीं जाण नोकरी सोदूंक हांगासर बैगोंत आंतोनी कडेन मागूंक येतात तांचो उगडास करुया तांचे पासत मागुया जोण जिविताचो सांगाती सोदतात जायतीं जाण हांगा येतात जिविताचो सांगाती मेळूंक तांचो उगडास करुया आमचीं भुरगीं थोडीं आपल्या परिक्षेक तयार जातात तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया जी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक लागून कश्ट वतात त्या आवय बापाय पासत मागुया आनी हेर आमच्यो गरजो हे वेळार बैगोंत आंतोनीचे मुखार दवरून देवा फुड्यांत मांडुया सर्वेस्परा सासनांच्या बापा तूं भोव व्हडतो आनी तुका आटापूंक कोणूच शकना तरी तुजो सासनीक सोबत आंकवार मरेच्या कुसव्यांत मनीस जावचो म्हूण तुवें येवजिलें तो आमचो सोडवोंडार खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आमी तीर बावार्थान सोत मानता जसो तो आमच्या मनशा सुंबाचो भागीदार जालो तशें सगळ्या मनशांक ताच्या दैवीक सुंबाची भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग ती पातालांतल्या खोलायेंतली वो ऊंच स्वर्गावेली जावं पूण आहाजान पोत्तिपाल केलो ना हांव मागचो ना सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना इसायेसान म्हणलें आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या घराण्या मनशाची सोंसणीकाय
तिडलोली ती पुरो ना तुका आतां देवाची तिडोवंक सोदताय बरें तर सोर्वेस्पोरूच तुमकां एक कुणा दितलो पोले एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मोदे देव हें नांव ताका दवरतली देवाचे उतर हे आमचो जबाब गावून जातलो सगळीं म्हणूया येवत आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें हो पोले हांव येता तुजे कुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग कोत्ता सदांच तुजे प्रमाणीकपण व्हडले सोबेत हांवें परगट केला म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा तुजे प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना पूण तुज्या विस्वासीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासीपण हांवें लिपोवंक ना हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो पाडकुल्याच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां दोन काडून उडोवंक जायनान हे पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें योत नानी बेटोन्यो तुका नाका जाल्ली पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली पातकां पासत ओम आनी बोलयो तुका मानूंक नान तेन्ना हांवें म्हणलें हो पोले हांव येता पुस्तकाच्या कौलांचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा ते प्रमाणे तुजी कशी करूंक देवा हांव येता पयलीं तो अशें म्हणटा
योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली. ओम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नान. आनी तरी आसतना हे सगोड सुमूर्ती पोरमोणे बोंबता. उपरांत तो अशें सांगता, हो पोले हांव येता, तुजी कोशी करूंक हांव येता. हे पयले दाबोस काडली आनी दुसरी स्थापली. हेच कोशेच्या दोरमान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतोरें. शिव वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. Wakani tuka Krista, Raisa sing moi mesha. Wakani tuka Krista, Amen. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. ताची महिमा आमी देखल्या. Wakani tuka Krista, Raisa sing moi mesha. Wakani tuka Krista, Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सुरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवूं नाका मारिये, तुका तर देवा सवें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें.
आनी देवदूत तिचे सुरशिलो कोड सोल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा मुळीनो, ही परब किरीत परब देव सोडवणीचे बुन्यादीचो फातोर कसो घालतास. आनी हे परबेमध्ये आनी नातालांचे परबेमध्ये एक कोल बांदपास आसा तो म्हळ्यार आज 25वी मार्साची आनी 25 डिसेंबराची आमी जेजूच्या जल्माची परब समोरमताव. आज ता 9 म्हयने आसात. 25 आंकवार मरेच्या कुसव्यान जेजू संभोवलो आनी 25 डिसेंबराचे आंकवार मरी ताका प्रसूत जातली. हे जावन आसा हो बांदपास ह्या 2 दिसां मदें. ती आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनाच्या कुसव्यांत कोतावीण संभोवली. आनी देखून तो दीस 8 तारीख डिसेंबराची आनी 8 तारखेर सप्टेंबराची तिचो जल्म दीस 9 म्हयन्यांनी. ती आपल्या मायेच्या कुसव्यांत पातकावीण संभोवली ह्या परबेक लागून. कित्याक तिच्या कुसव्यांत जेजू संभोव घेतलो देखून. हो कुसवो शुद्ध आसूंक जाय. हो कुसवो शुद्ध केल्या उपरांत देव आपलें तेज आनी आपली मोहिमा सांडून ह्या धाकटुल्या कुसव्यांत येता. आनी देव कूड घेता. हांव म्हणटालो तुमकां देवान आंग रूप घेतलें. देव आत्मो, देव निर्बेल आत्मो, ताका कांयच कुडीचें ना. आनी हो निर्बेल आत्मो कूड घेता, आंग रूप घेता, मास घेता. ताका इन्कार्नेशन म्हणटा आमी. इन द फीस्ट ऑफ इन्कार्नेशन देव मनीस जाता. ओ गूड आज आमी नियाळटा. मनीस जाता इतलेंच न्हय, पूण मनीस जावन ह्या काळांत येता आनी ह्या सुवातेर येता. ही बिकम्स मॅटर and he enters into space and time. God is beyond matter, God is beyond space, God is beyond time. ताका आदी आतां आनी फुडार म्हूण ना. ताका जागो ना आनी ताका कूड ना. हे देव दाखयता आनी एक नवो इतिहास सोडवणीचो सुरू करता जेन्ना दैवीक पूत देवाचो आमचे भाशेन आमच्या रुपान येता. देखून आज एब्रेवांचो बरोयणार आमकां म्हणटा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येता. आनी हे सभापातूय आमी स्तोत्र आहा तें गायलां. ताची खुशी करूंक येता आनी तो पवित्र कूड घेवन आयलो अशें एब्रेवांचो बरोयणार आमकां सांगता. ही एक कुणा म्हूण इसायास प्रवादी सांगता. एक कुणा लोक मागता आनी एकूच कुणा देव मनीस जातलो. वस्तुरे उदेशी तो जल्माक येतलो. ही जावन आसा व्हडली कुणा. देव आमचे मदें जिवंक सोदता. देव आमकां सोडूंक सोदता. अशें जाल्यार मारयेचेर नदर मारुया. मारयेकूच कित्याक वेंचून काडली? जायत्यो वस्तुऱ्यो आसल्यो तिका देवान वेंचून काडली. न्हय फकत देवान तिच्या आवयचो कुसवो पवीत केलो म्हूण न्हय, तो केलो कित्याक देवाची येवजण आसली ती. आदावान आनी एवेन पाप केलें आनी सगळ्या मनशां कडेन पापान घातली. आतां देव नवो आदाव आनी नवी एव वेंचून काडटा ह्या संवसाराची सोडवण करूंक. हो तो गूट जो आमी नियाळटा. आनी मारयेचेर 3 गुणांचेर आमी नदर मारुया. मारिया भाग्यवंत. तिका देवान भाग्यवंत कशी सांबाळली, पूण तिका पातक्या मदें घाली. पूण थंय लेगून तिणें आपलें भाग्यवंतपण सांबाळलें. भाग्यवंत मनीस
जाका कुशीन काडला पातक्यामध्ये आनी वयर दवरला. 2 उतरां ग्रीक भाशेन आमकां मेवतात. हागियोस आनी हेरोस. हागियोस म्हणजे तुका काडला दुसऱ्या मदलो, हेरोस म्हणजे तुका वयर दवरला. हे आंकवार मरी विशीन दिश्टी पडटा, पूण तरी आसतना ती भाग्यवंतपणान जियेली. भाग्यवंत कशी जियेली इतल्या पातकी मनशां मदें. दुसरे सुवातेर तिची ल्हानविकाय. जायत्यो अस्तुऱ्यो आसल्यो कडेन त्योय रावताल्यो. देव आपणाक विचून काडटलो, पूण मारिया भाग्यवंत अस्तुरी जाली. भाग्यवंत जावनचे जावन ल्हान जाली. तिची उतरां ल्हान. ही आसा हांव दुनियाची चाकून अशें आयचें शिव वर्तमान म्हणटा. ल्हानविकाय तिची. आनी तिसरे सुवातेर ती बरे खोबरेची परगोटणारीण जाली. तिणें संवसाराक जेजू दिलो. तिचे उदेशी तिच्या भाग्यवंतपणाक लागून, तिचे खालतिकायेक लागून तिका एक आतयार केलें जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक. सो शी बिकेम होली, शी बिकेम हंबल, अँड शी बिकेम द बेरर ऑफ द गुड न्यूज. ओ प्रचार करतली ती जाली. आमी उत्सवीक वर्सांत आसा आनी हांव तुका पोत्तून पोत्तून सगळ्या मिसांनी उगडास करता. आनी उत्सवीस वर्साचो आमकां एक वर्साची आमकां एक व्हडली खुणा म्हणल्यार हो कुर्सार खेळायलोलो जेजू. तो आमची इगोर्जेंत आमी दवरला. पोत्तून पोत्तून हे इगोर्जेंत येता हांव तेन्ना आमकां देव उगडास करता. ही इगोर्ज विंचून काडल्या ओत्मीक भांडारां घेवंक. आनी ओत्मीक भांडारां कशीं देव मनीस जालो, देवाचो सोबत मनीस जालो आनी तो कुर्सार लांबलो, कुर्सार ताका किडायलो आनी हे कुर्साचें लाकूड आमकां सोडवण हाडटा. आनी ते पासत हो गूट आज ओदीक व्हडतो जाता. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो. आमी तर हे उत्सवीक वर्सांत फोडवून जातले हांव आमच्या क्रिस्ती जिवितांत. आनी ह्या पिराचीत काळांत, कित्याक ही मास आमकां पिराचीत काळाचो उगडास करता, कश्टांचो उगडास करता, जाल्यार आमी मारये भाशेन पयले सुवातेर भाग्यवंतपणाची पावलां मारूंक जाय. ह्या पातकी संवसारांत आमी वेगळी म्हूण दाखोवंक जाय. न्हय मिजाश करून हांव व्हडलो तूं ल्हान, की भाग्यवंतपण असलें न्हय. भाग्यवंतपण आमकां खालतिकायेक ओडटा. हें भाग्यवंतपण मारयेचें खालतिकायेक ओडली तिका. खालती ल्हान जावप, दुसऱ्यांची सेवा करप, दुसऱ्यांक बरें करप आनी तिसरे सुवातेर बरे खबरेचे परगोटणार जावं. ह्या उत्सवीक वर्सांत हें देणें आमकां फावो कर म्हूण आमी देवा कडेन मागता आसतना तो जेजू ह्या आल्तारार येतलो. तोच जेजू तो सोबत मनीस जालो. आंगाय तो आंग रूप घेतलो, तो आंगाक कूड घेतलो आनी ती कूड आनी आंग रूप घेवन आमचे कुडींत येतलो, आमच्या आत्म्यांत प्रवेश करतलो, आमच्या मनांत येतलो, आमच्या काळजांत येतलो आनी आमी भाग्यवंत जावंक, आमी ल्हान जावंक आनी आपल्या बरे खबरेची परगोटणारां जावंक आमकां शक्ती दितलो. हेंच देणें आमकां सोमेस्तांक ताचे कडल्यान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आज आमचो बोवाळ सुबे माजार उच्चारुया. सोत मानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. आंकवार मरेतावन जल्मलो. पोंस बेताकाल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सूर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला. तुयंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ बामणीनो आमची ते सवा हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आडकोळी येतात तेन्ना निराशी जायना जावंक पूण उजवाडाच्यो कोन्यो दोळालपणान करीत रावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आंकवार मारयेन देवाचो उलो आयकून ओय म्हूण जबाब दिवन आमचे सोडवणेचे खातीर ताच्या पुताक जेजूक ह्या संवसारांत हाडलो. आमी तिका आमचो नमुनो करून आमच्या जिवितांत आडकोळी मोदें लेगून देवाक ओय म्हणूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोगतीन वांटो घेतोल्या आमा समेस्तांक तशेंच आयचे इंतेसांव भेटयतल्या नायजील आनी कार्विना फेर्नांडीस हांकां बागेवंत आंतोनीचे विनवणेन बरी भलायकी आनी सुबाम आशिर्वाद फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलेली आमची ते सवां स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक ह्या काळांत आनी उदी करून ह्या उत्सवीक वर्सांत भाग्यवंतपणान वाडोवंक आमकां खालती करूंक आनी बरे खबरेचे पोरगोटणार आमकां करूंक तुजी कृपा आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दानातोयरे वेळार आमी गायन घेवया C16 पेज नंबर 35. Pormeshwara, Vardhana Somestani Bedochi. Pormeshwara, Vardhana Somestani Bedochi. Tu pazo
भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गींच्या बापा तुजो एकलोच पूत मनीस जालो ती गोडी आपल्याच ओरोंबाची बागी गोडणी म्हूण तुजे पवित्र सभा ओळखून घेता आनी ओ दोबाची गूड समरंभून संतोषान तुका हो दिनवासनेचो योद भेटयता तो तूं मोयपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या समारंभा उद्देशी आमकांच आनी हेराय मनशांक दिसान दीस अदीक ओडता बरी आनी फळादीक कोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारतात. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेन्ना सोडवंडार मनशा कुळाचो मनशां खातीर मनशां मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत स्वर्गार तावन देंवलो आनी तुजे अगणीत मोगाची उजवणीचो मारयेक ताणें संदेश हाडलो. ओकोण भावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकाय लीनपणी ओळखून निश्कळो आंकवारीन तुजे चाकुर्णीन आपलो जबाब दिलो. तेच बागी घोडये तिच्या निर्मळ कुसव्यान पवित्र आत्म्याचे विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशा मदें मनीस जावंक जिवंक लागलो. अशी तुजे पोरजेक केल्ली बासावणी पाळ्ळी तुवें विस्वासपणी आनी सगल्या लोकांचे अंतरेक बागोयले पुर्तेपणी देखून तुजेच उदेशी तांबो नासतना वयर सर्गार तुका वाकाणटा देवदूतांचो दळबार आनी तुजी किर्ती गावून उलासता सगळो संवसार तशेंच आमचें किर्तन पावूं आतां तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र दोन सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक
तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgo tuya. Somia Jesu, tuže morona mi somoronda. Somia Jesu, tuže mono život pod porgota. Somia Jesu, tuže बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांच त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पोरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाची माय सांगाती, बागीवंत जुजे तिचो पोती, बागीवंत दोन रुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचेय सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी.
सोमया तुवें म्हज्या बरोबरीचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. Because he not the
उबी रावया प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा आंकवार मरेन आपल्या कुसव्यान घेतलेलो तुजो पूत कोरो देव आनी कोरो मनीस म्हूण ओळखून तुवें आमकां फावो केलाय ओ बाबाड सदांच सांबाळूंक आनी पोरगोटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे शोक्तीन सासणीक सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी फादर हायसिंग कुमसाराक आसतलो कोणाक तरी कुमसार जावपाची गरज आसा थंय वचून कुमसार जावचें तुमकां हांव ह्या दिसांनी सांगत आसां आमी आमचें म्युजियम सुरू कोत्ता आनी म्युजियमाचो वावर आतां अदीक नेटान वेता तो तुमचे कडेन फुलना पाकडी हांव मागतां अशें हांव केन्नाच मागिना पूण जायते जाणांनी उदारपणान कितें कितें तरी दिलां तें पावचें ना पूण हांव तांकां दिन वाचतां उदारपणान रोखडीच येवन ह्या आमच्या प्रोजेक्टाक कसलोय आदार फुलना पाकडी दिली देखून आनी तुमकां जाता तेन्ना अदीक करून ह्या कोरेजमांच्या काळांत तुमी कितेंय शिगूर कोत्तात तें तुमकां तरी दिसता दिवचें कित्याक हे म्युजियम जावन आसा एक बाबार्ताची कुणा जो बाबार्थ फ्रांसिस्कान पाद्रेनी हांगा हाडलो बार्देसान ताची कुणा जातली कित्याक चडश्यो वस्तू बार्देसच्यो आसतात हांगासर म्हणजे ही लेगसी ऑफ फेथ कोण पळय येता तांकां जाणा जावंक आनी आमच्या फुडाराचे पिळगेकूय जाणा जावंक ह्यो म्युजियम आमी कोत्ता 3 कडेन कोत्तले हांव हांगासर आदले साक्रिस्तीन आनी आतां सांतिस्माचें कॉपेल आहा थंयसरूय कित्याक जायत्यो वस्तू आहात ते पासून अदीक देस्पेज आमकां जातलो सो तुमी दिसता जाल्यार तुमच्या ऑफिसांत वचून कितेंय तरी फुलना पाकडी दिवची गेल्ल्या आयतार सिस्टर सेंड्रा फादर दानम कावन्सिलिंगाक आहात तुमी वेचे आनी ते भायर आयतारा दीस तुमकां मुंगडाराक दीस पावून हांव जायते जाणांनी म्हाका फादर मुंगडारा दीस आमी कामांक वेता आयतारा दीस आनीक एक सिस्टर येता सिस्टर फाबियोला ती 9 ती 12 लेगून आयताराची सगल्या आयतारांक आसतली कावन्सिलींग रुमांत सो तुमकां हेंवूय उक्तें कोता कित्याक म्हाका जायतेनी सांगलें आयताराकूय दवर आयताराक अर्दोच दीस कित्याक तो दीस दोनयांचो दीस देखून अर्दोच दीस दवरला सो तुमकां जाय तेणी ही कावन्सिलींग सर्विसीस आहात तांचो फायदो घेवचो आनीक एक पावट फादर एंडोलाक आमी दिन वाचता आमचे मदें आयलो आनी आमचे पासत मागलें देखून एक किरीत यादनीक तो भाग्यवंत यादनीक आनीक बरो देवाच्या उतराचो परगटणार आनी तो खास आयलो देखून हे इगोर्जेन तो म्हणटा आपूण पावला पूण मुंगडाराचो पावोंक ना आपूण मुंगडाराचो आयला आनी हांव खुशाल हें वरोस उत्सवीक वरोस जाल्ल्यान हे इगोर्जे किरीत देवान बिस्पावदेशी आमकां सवलती दिल्यात आनी आमचे पिलारचे फादरी हांगा येतात पिलारचे लेई पर्सन्स एसोसिएशन आहा ते व्हडलो जमो आयलो सुमार 350 आख्या गोंयच्या लोकांचो मागीर आगोंदा पादविगार आपल्या कॅथिकिस्टांक आनी डिवायन मसी ग्रुपाच्या मेंबरांक हांगा घेवन आयलो ते भायर दुसरेय पाद्री येतात पिलारचे पाद्री किरीत भशेन हांगा येतात आनी ह्या जाग्यार येवन ते कितें पळय जाता तें पळयतात आनी आपलेय मागणी घेवन येतात ताचे पासत हांव खुशाल आनी हांव पिलारचे पाद्रींक फादर एंडोला उदेशी दिन वाचतां सुरवेश्वर तुमचे सवे आसूं सोर पोदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन
देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका बागेव तांतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ, बोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उगटें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. बागयो तांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर. आनी आतां तुज्या फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें बायगोन तांतुनीच्या फुड्यान घाल. ओर चोरयांच्या बागयो तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया. U25 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले हांव.